नमस्कार, बोया प्रुडंट खबरो। 1 किलोमीटराक टना फाटल्यान 14 रुपया मीन येरादारी रेट मेळना, तो मेरेन मीन येरादारी करूं नाकात। ट्रक धनी संघटनेचो फतवो, सरकाराची मध्यस्थी बी फेल। एनजीटी वेल्या हायकोर्टाच्या आदेशाचेर सरकार करतलो कितें, मानतलो काय आव्हान दितलो? सस्पेन्स तशेंच मुख्यमंत्री उलयना, विजय म्हणटा पयलीं थारू दी। जीएसटीक लागून तियात्रांच्या मळार खवदळ। तियात्र ही कला, गुड्स वा सर्व्हिस न्हय। कला संस्कृतीक सरकारान उर्बा दिवची, मारची न्हय, तियात्रिस्तांचो उलो। विनायक कारबोटकाराचो खुनी सोदपाक क्रायम ब्रँचीक अपेस। जेल स्टाफाची भुमिकाय अस्पष्ट। जेल प्रॉपर्टी डॅमेज केली म्हण मात 10 जाणां आड घालतले चार्जशीट। सत्तरीच्या पानशीवाड्यार लोकांक ना धड रस्तो। पिवपाच्या उदकाच्योय कटकटी। पानशीवाड्यार 108 वचपाक मार्ग ना। आणि राष्ट्रीय सब ज्युनियर बॅडमिंटन सर्तीत टॉप सीड सिद्धांत गुप्ता आणि चलयांचे टॉप सीड कीर्ती भारद्वाजूय पडली क्वार्टर फायनलीत भायर। एका किलोमीटराक टना फाटल्यान 14 रुपया मीन येरादारी दर जो मेरेन मेळना, तो मेरेन मीन येरादारी करूं नाकात, असो उलो ऑल गोवा ट्रक असोसिएशनान सगळ्या ट्रक मालकांक मारला। मायनिंग बेल्टांतल्या आमदारांनी ह्या विशयाचेर तांचो स्टँड क्लियर करचो अशी मागणी केल्या। सरकारान शुक्रारा ह्या विशयाचेर मध्यस्थी करपाचो यत्न केलो, मात ताका फळ आयलें ना हे ट्रकवाल्यांच्या ह्या भुमिकेवेल्यान स्पश्ट जालां। मायनिंग उद्देग परत सुरू जावपाक लावला, मात रेट थारनाशिल्ल्यान अडला। 31 रुपयांनी डिझेल असले तेन्ना आमकां 11.5 रुपया मेळ्ळा आणि आयज 58 रुपया डिझेल जाला तेन्ना 12.5 दिता। हेजे वचून 2011 जी म्हागाई असली आणि जे सगळे हे कमी असले आणि आज सगळे इन्शुरन्स सगळे वाडलेले आसा, हेजेरूच कळटा की हो जो धंदो आसा तो आमचो फुडें चलतलो काय ना आणि लुकसाणीन आमी धंदो कित्याक करचो। 14 रुपया टन पर किलोमीटर आमकां मेळोंक जाय आणि 52 रुपया डिझेल पर लिटर हो डिमांड आसा। नॉर्थ गोवा तर्फे पळय तेंचे नॉर्थ गोवा एसोसिएशनान पळय सांगला न्हू की आमकां मान्य आसा म्हणून, तेंच्यांनी जाहीर सगळ्यांची जनरल बॉडी आपोवपाची उत्तर गोंयाची ट्रक मालकाची आणि तेंच्यांनी जाहीर सांगचें तेन्ना कळटलें उत्तर गोंयान कोण आसा आनी कितें आसा तें। मायनिंग बेल्टांतल्या आमदारांनी ते ट्रकवाल्या वांगडा आसा वा ना ते क्लियर करचे म्हूण ट्रकवाले मागतात। आयज आमचो आमदार माननीय दीपक पावसकर आमच्या वांगडा खंबीरपणे उबो आसा। हांव आमच्या मायनिंग बेल्टाचे बाकीचे आमदार आसा पळय तेंचे कडेन मागता की तेंच्यांनी आपली भुमिका स्पश्ट करची की तुमी आमच्या वांगडा रेटीक लागून आसा काय ना ते। हांव स्पेशली विनवणी करून सोदता प्रसाद गांवकार, प्रमोद सावंत आनी निलेश काबरा जे मायनिंग बेल्टाचे आमदार आसा, तसोच विश्वजीत राणे हेंचे कडेन मागूंक सोदता की तेंच्यांनी तुमची आपली भूमिका स्पश्ट करची। आयज कसो रेट परवडटा तो दाखोवचो। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। गोंय सरकार एनजीटीचेर हायकोर्टाच्या निर्णयाचेर सुप्रीम कोर्टांत वतलो काय ना ताचेर अजून सस्पेन्स। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार स्पश्ट कांयच सांगिना, मात सरकार पक्षातलो घटक गोवा फॉरवर्डाचो विजय सरदेसाय म्हणटा मुख्यमंत्र्यान पयलीं कितें तें थारावनी। एमजीचो सुदीन आनी हेर आमदार मंत्री म्हणटात मुख्यमंत्री थारायता तें जातलें। गोंयाक एनजीटीच्या पुणे बेंचाकडल्यान दिल्ली ट्रान्सफर करपाच्या निर्णयाचेर सरकाराचेर मोठी टिका जाली। उपरांत हे निर्णयाचेर एक्टिव्हिस्ट हायकोर्टात गेले आनी प्रकरण सरकाराचेर शेकले। आता हायकोर्टाच्या निर्णयाक सरकार सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिवपाची तयारी करता म्हूण चर्चा चल्ल्या, मात अधिकृत रितीन कांयच जाल्लें ना। सरकारात वांटेकार आशिल्लो गोवा फॉरवर्डाचो विजय सरदेसाय म्हणटा मुख्यमंत्र्याकूच पयलीं कितें तें थारावनी, उपरांत आपली भूमिका जाहीर करता। There is no line of the government basically on NGT. Government is reviewing the order
which means government has not taken any line. Let him take a line, then we will see whether we are doing it or not. What I have very clearly said is that the essence of that order is not lost on us. We respect the order, the essence of the order is not lost on us. Go forward always, of course, Goenkarpana's essence of Goenkarpana is also nature. We have not forgotten that. सुदीन ढवळीकार, बाबू आजगावकार आणि दीपक पावसकार या एमजीपीच्या 3 आमदारांकय मुख्यमंत्री पर्रीकाराचो निर्णय मान्य आसा. काही गोष्टी ज्या आसा ते प्रोजेक्ट आमचे चल्ल्या ताका कोणी कारणाशिवाय ऑब्जेक्शन हाडटा. नंबर 2, हांगा पुण्यात आसप कितें आनी दिल्ली आसप कितें हेका व्हडलोसो फरक ना. आणि जे पळय कारणाशिवाय आता प्रोजेक्टाचे बंद उडोवपाचो प्रयत्न चालला ते बरोबर न्हय. आणि त्या खातीरूच जे मुख्यमंत्र्यान डिसिजन घेतला ताका म्हजो सपोर्ट. ओके, चॅलेंज करपाचें मुख्यमंत्री जे डिसिजन घेता ताका म्हजो सपोर्ट आसा. आमी डिसिजन सीएमान घेवप निर्णय. तुम्ही सपोर्ट करता न्हू ते चॅलेंज घेतलो तेका आमचो सपोर्ट आसतलोच न्ही. आमचो लिडर म्हणतो. आता हे डिसिजन तुजें कितें आहा तें सीएमाचें. ओके, गोंयच्या लोकांचे गोंयांत कितें बरें दिसता तें जावपाक जाय. ओके, आणि गोंयान हाडली जाल्यार एनजीटी एक ब्रांच आनी बेस्ट सगळ्यात द बेस्ट म्हणपाचें. बरें, हांगाच निर्णय जालो न्ही सारको. हय सारकें आसता सुप्रीम कोर्टान ते चॅलेंज करपाक सारकें. तुमकां दिसता एनजीटी दिल्ली पावपाक जाय म्हणून? हय कित्याक हांगच्यान पुणे वचपाक टायम चड लागता. दिल्ली रोखडे पावता. पुणे फ्लायट बेगीन ना म्हणजे दिल्ली रोखडे फ्लायट आसा. आनी ब्रांच गोंयान घातली जाल्यार आनी बरें जालें. सामकें गुड डिसिजन. एकंदरीत चित्र पळयल्यार प्रत्येकान आपापली भूमिका जाहीर केल्या. मात सरकार नेमके करतले कितें ताचेच अजून स्पष्ट चित्र ना. गव्हर्नमेंट डिसिजन ते म्हजें डिसिजन आसतलें. ह्यो ज्यो कितें आसा पळय न्ही इट इज अ कंबायन्ड डिसिजन जातलें गव्हर्नमेंटाचें. बीन एज अ पार्ट ऑफ द गव्हर्नमेंट जाल्यार काही डिस्कशन म्हजे बरोबर तशें डिस्कशनाचें कांयच जावं ना. बट आय कॅन कमेंट यू ओनली आफ्टर मिटींग टू द सीएम मंडे हांव कितें चर्चा कितें जावपाक शकता त्या संदर्भान काही गोष्टी करून जावपाक शकता. हांव इंडिव्हिज्युअल भूमिका तशी कांय करूं शकना. आमचे सीएमाचें डिसिजन आसतलें तें आमचें डिसिजन आसतलें. तुम्ही त्यांच्या डिसिजनाक सपोर्ट करतले? हय कितें वॉट एवर मे बी वॉट एवर डिसिजन आय विल बी सपोर्टिंग टू हीज डिसिजन. ओके, तुमकां कितें दिसता दिल्ली आसप बरी काय पुणे आसप बरी? म्हाका येत ना तो म्हाजो कन्सर्नूच ना त्या विशया कडेन. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. 20 लाखां वयर टर्नओव्हर करपी नाटक आनी तियात्रांक जीएसटी लागतलो हें कळटकच खवदळ पडला. तियात्र म्हळ्यार गुड्स न्हय, बिझनेस करपी सर्वीस न्हय, ती कला संस्कृती सांबाळपी माची. तियात्रांक जीएसटीत घालचे न्हय म्हण मागणी वाडूंक लागल्या. गोंयची कला संस्कृती तिगोवपाचें काम तियात्रां करतात. तांकां उर्बा दिवपाची सोडून मारपाचें काम सरकारान करचें न्हय म्हण तियात्रिस्ट उलयले. तियात्र हे फॉर्मेट ओरिजिनल टिपिकल गोंयचें एका 125 वर्सां जालीं. आमकां इंडस्ट्री म्हणून अजून तियात्र इंडस्ट्री म्हणून अजून गव्हर्मेंटान मानूनय घेवना आनी आमकां कांयच ग्रांट्सूय ना. एक तियात्र अकॅडमी फॉर्म केल्या बट आमकां कोणा एक तियात्रिस्टा बेनिफीट कोणाक कांय जायना. तेजेर जीएसटी आमकां तियात्राक लागू करूंक फावना. सरकाराक टर्नओव्हर दिसता मात तियात्रा खातीर लागपी इनपूट खर्च, कामगार, कलाकारांचे मानधन, हॉल, स्टेज, जायराती हो खर्च काडल्यार डायरेक्टरांक कांय उरना म्हूण तियात्रिस्तांची खंत. तियात्रांक तर लागचे न्हय, नाटकांक तियात्रांक हेका लागचे न्हय. खूब जाणांक दिसता आमी पयशे करतात. खरेंच सांगचें म्हटल्यार तियात्रांतल्यान चड व्हडलो असो पयसो जायना. हाऊस पॅक जाले पासून जालें हें कलेक्शन सांगलां तें तुज्या हातीन 90,000 हॉल पॅक जाले जाल्यार येतात. तितूंतल्यान मागीर तुवें सगळो एक्टरांचो, ट्रान्सपोर्टाचो, सेटिंगाचो सगळो एक्सपेन्स करपाक जाय आनी टर्न ओव्हरान तें कॅल्कुलेट जातलें. पूण डायरेक्टराक मेळटाना कितें, डायरेक्टर कितले घेवन घरा वयता तेंय पळोवंक जाय न्हू. नॉर्मली गव्हर्मेंटान जीएसटी कित्याक लायलो तें आमकां हें करपा न्हू फ्री सोडपाचो. जीएसटी लागतो म्हणून आतां 20 लाख जाल्यार बरो आहा मरे. गोंयची ही कला तिगयतलो जाल्यार सरकारान तियात्रांक जीएसटी भायर दवरचे म्हूण तियात्रिस्ट मागतात. ही तियात्र म्हणटा इट्स आर्ट म्हणल्यार नवे आमचे डायरेक्टर्स येता, नवी आपली कला दाखोवपाक येतात. हेच करून तांकां हेल्प करपा सांगून तेंचे वयल्यान जीएसटी काडप म्हणटा तें रॉंग.
आनी तियात्राक म्हणटा ती GST लागपाकूच जायना, कित्याक सगळेच तियात्र आतां पॅक जाले समज, तितून फाटल्यान एक्सपेन्स आसा. स्टेजीचे आर्टिस्ट म्हणनाका, एडवर्टायजमेंट म्हणनाका, एडवर्टायजमेंट करपाक लेगून खूब लाखांनी पयशे लागता आनी एडवर्टायजमेंट जायना आसतना कोणू येयना हिंगा आर्टाक. आनी आर्टाक गव्हर्मेंटान हेल्प करपा सुवातेर ते GST काडूंक सोदता म्हण हांवें तेणी कितें पळयलां म्हण हांव नको. एडवर्स इम्पॅक्ट जातलो दुबाव ना की हे तियात्राक जावं ह्या बाकीच्या नाटकांक हे लागू करपाक सारकें न्ही. GST इज गुड्स अँड सर्वीस टॅक्स. दिस इज नायदर अ गुड्स नॉर अ सर्वीस इन द टायम ऑफ बिझनेस. दिस इज नॉट अ बिझनेस. हे एक कल्चरल अँड आर्ट. कल्चर गोंयची आर्ट आनी कल्चर आमी प्रमोट करता. So any businesses should be treated separately and art and culture म्हणजे कला संस्कृताय हे वेगळी हितून हे करपाची. कला संस्कृतायक तुका टॅक्स बॅक तशें कांय लागना. लागले जाल्यार तूं यू आर नॉट प्रमोटिंग आर्ट एंड कल्चर ऑर कला संस्कृताय एट ऑल. त्या पासत तियात्रांक हो लागू करप सारकें ना आनी तें जावचें न्ही. तरी तर तो केलो समज कितें जातलें, आमी परत ते लोकां कडच्यान तो दुडू रिकवर करपाक येतले. तिकेटी वाडटल्यो. इट विल बी आउट ऑफ बाउंड फॉर द ऑडियन्स टू कम एंड सी आर्ट. म्हणजे तूं आर्ट एंड कल्चर मारून उडयता. तर हें मारूंक फावना. त्याच पासत हो GST टॅक्स तियात्राक जावं दुसरे ड्रामा फॉर्माक जावं लागू करपाक सारकें न्ही. प्रुडंटा खातीर सुरेंद्र मडकयकार. घेवया एक ब्रेक.